आसा पळय हे आमच्या आयुश्यान मरे पर्यंत उरले आमकां हे उणके केन्नाच सोंपपाचें ना कळ्ळें न्हू ताका कांयच फरक पडना हे गव्हर्मेंट जे आहा पळय तेची कातडी दाट जाल्ली आहा तांकां हांगासर ह्या उणक्यांनी येवपाची गरज ना कितें ते हायवेसून चल्ले ऑफिसान बसतले हे उणके आमच्याच नशिबान आनी हेका रडोन कांय फायदो ना जेन्ना पडोन मरतले पळय तेन्ना तांकां कळटलें तूं कितली जरी बॉब मारली जाल्यार हे उणके अशेंच आसतले कायम कितें आनी काय उपाय ना उपाय काय ना उदीक जे भरता न्हू आतां हे कितें लोकांनी आपलो जीव सांबाळून चलप इतकेंच सांगपाचें आनी काय जाता कितें लागून म्हणटा तूं तें जाता म्हणजे आतां इंजिनियर आसा ते कसले तेच कळना न्हू हेका कारण इंजिनियर आसतात न्हू हेका काम करपाचें फुडें कितें जातलें पळय तेचें पावस तर आमच्या गोंयांत आसतात पावसाक दोश दिवन कांय फायदो ना इंजिनियराचें कळोंक जाय न्हू कशें पास जाता हे इंजिनियर आनी कसलीं कामां करता पळय आनी कोण खाता आनी कितें करता तें सगळें चलता न्हू हे आनी ह्या मार्केटाक लागून कितें म्हणटा मार्केटाक लागून त्रास जाता म्हणून खंयचे हे मार्केटाक डेफिनेटली रातचें येवन पळोवचें न्हू हांगासर सगळें बेकायदेशीर न्हू हें चल्लां तें हांगा कोणाचो बापूय कोण आनी कितें कांय खबर ना कोणाक आवय कोण बापूय कोण हें कोणाकूच कांय खबर ना आमच्या नशिबानूच आहा हे ते सगळे भोंवतात करता युरोपाक हांगा थंय भोंवता पळय तेंच्यांनी भायर वचून शिक्षण घेवपाचें कितें पळय तें श्रीलंकेक वचून पळोवचें नेबरींग कंट्री कितके डेवलप आहा पळय ती कितें शेजारी आमचे मागीर युरोपाचें सोडून ती ते श्रीलंकेक हेंच्यांनी भोंवून पळोवचें कशें आहा सिस्टमॅटीक पळय तें तसली कचरपट्टी ना थंय अशें दिसता की तुमकां हेतून कोण तरी हे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसता पळय ते कितें तरी खाता काय म्हणून डेफिनेटली बरें काम केल्यार बरें जाता न्हू तुमी ज्या जाग्यार अशें पळय खड्डे पडटा त्या जाग्यार कॉन्क्रीटचो रोड कित्याक करिना तुमी आं एकदांच काम सोंपतलें न्हू काबार जातलें न्हू राजाचे पाठीन दुखताले ताका तेन्ना एका वैद्यान सांगलें की तो आपल्या कडेन जेन्ना येता पालकेन बसून येवं नाका बैलगाडीन बसून यो तशें हे सगळ्यांक एक दीस बैलगाडीन बसोवपाचें आनी म्हापशा भोंवडोवपाचें तांकां व्हडल्या व्हडल्या पॉश गाडयेन भोंवडोवपाचें ना हांकां कळना हे स्वता ड्रायव करिना ड्रायव्हर गाडी तेंची गाडी चलयता ड्रायव्हराक खबर आसता कोण कितें तोपता ते तांकां कांय खबर ना तांकां सगळ्या मिनिस्टरांक एक दीस बसोवपाचें बैलगाडीन जाल्यार गाडो जाल्यार आमी अरेंज करया शेखर बाब आसा आमी अरेंज करया हांकां म्हापशा भोंवडोया ह्या रस्त्याक खड्ड्यांनी भरता तांकां तेन्ना कळटलें की लोकांक कितें त्रास जाता तो आनी त्या राती तेंच्यांनी मी सांगचें बाम लावचे पयलीं कशें जॅम पडटा पळय तांकां कळटली सीएमान हेच्या पयलीं उलयल्लें आसा न्हू तुमकां एक खड्डो पळोवंक मेळचो ना म्हणून नमस्कार आमी सद्या आसा म्हापसा तारीकडे हांगासर जो रस्तो एक बस्तोड्या वयता आनी एक रस्तो मयड्या वयता ते आल्दोना वयता त्या रस्त्यार आमी अशें आतां पळोवन येयले की हांगासर रस्ते खूब व्हडके पडले आनी लोकांक खूब त्रास जाता आमी कांय जाणां कडल्यानूय जाणून घेतले की तांकां कितलो त्रास जाता तो आनी तेंच्यांनी आपली मागणी सांगली हेचेर बेगींतल्या बेगीन हेचेर कितें तरी कारवाई करची म्हणून तेंची मागणी आसा तशेंच आमी पळयता की हे रस्त्यार डिवायडर घातला जो लोकांक खूब त्रास जाता पयली जाग्यार जे एका सायडीन ती शॉपां आहा त्या कारणान थंयसर कोण कोण गाडयो हाडटा सायडीक दवरता आनी तशेंच ज्यो गाडयो दुसऱ्यो येता त्यो वन वे केल्ली आसा ताका लागून जी मूव जाता त्या गाडयेक खूब त्रास जाता जी आनी वयल्यान थंयसर वणके पडलेले आसा आनी ते लोकांक खूब त्रास जाता हेचेर सरकारान कितें तरी बेगींतल्या बेगीन कारवाई करची आनी हेचेर कितें तरी सोल्युशन काडचो तेंच्यांनी म्हणून हांगासरले जे कोण ट्रॅव्हल करी तेंची मागणी आसा प्रुडंटा खातीर तारी कडल्यान नवसराज सलगांवकर Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.